Bogus Bapa Mogacha Bapuy Muno Katwanaka Burga Tuja Sonaka Ye Jesu Au Kaglut Mata Ditono Mon Patieta Somoja Pakakadalta Ajanti Sogri Santa Ye Jesu Aukaglut Mata Ditolon Mon Patieta Somoja Pakakadalta Ajanti Sogri Santa बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. सर्वस्व तुमचे सवे असो तुमचे सवे असो. प्रेतीच्या बनी भावनो या दिसाखाती त्या दिन वाचताना या प्राचीत काळात आमचे जिवीत आम्ही सुधारूंक आणि त्याचे चूक चिकटून रावूंक त्याची कृपा आणि बळ या मिसाच्या बलिदानात मागुया आणि हे पवित्र रितीन फाते परी वांटो घेवचे खातीर आमची पातकां ओळखून घेवया. हांव पातकी सर्वपरिदार देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मनान चिंतून थरान उच्चारून वायट दारून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासत तिसरान संकवार मरे सगळे ते दुखांक आनी भोगतांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सरस्वराच्या लागीं विनोदी करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर परिदात दिव आमची काकूत करून आमची पातकां भोगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावोंक. आमेन. Somya Kaklot God Somya Kaklot God Somya Kaklot God Somya Kaklot God Krista Kaklot God Krista Kaklot God Krista Kaklot God Krista Kaklot God Somya Kaklot God Somya Kaklot God Somya Kaklot God Somya Kaklot God. प्रार्थुया. मी सुमी बरयता नॅशल फेर्नांदीस हाचे पासून आयज आपणाचो वाडदीस समोरमता. तो ताचे पासून मागतना सगळीं इच्छेक कोण आपणाचो वाडदीस समोरमता ताचे पासून मागुया. तशें चिंकोण पिडेत आसा हॉस्पिटलांनी घरांनी ताणें आमकां मागूंक लायला तांचोय उगडास करुया. कोणवाल्या बापा आमच्या देवा तुजे पोरजेचे भक्तीचे धोयन दिश्काल बायल्या वस्तूंनी त्याग आनी दणवण करून आनी प्रिती मोगाच्यो कन्यो वाडून भितरल्या आमचें खालसा तुजे सेवेन उदीक थीर जावं. आमच्या सुम्याच्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो कर देव तुजे आनी पवित्र आत्म्याचे एकपणान जियेता आनी रासवत चलयता सासनाच्या ससनांक. आमेन. जोनस प्रवद्याच्या पुस्तकावेलें वाचप. सोर्बेस्पोर दुसरे पावटी जोनसा लागीं उलयलो. ताणें म्हणलें, उठ,
त्या नावस्त्या निनिवे शारांत वच आनी जें कितें हांव तुका सांगतलो तें त्या लोकांक परगोट कर. जोनस उठलो आनी सर्वेस्पराच्या उतराक पालो दिवन निनिवेक गेलो. निनिवे म्हणल्यार एक सोर नाशिल्लें व्हडलें शार आसलें. भितर सरून भायर वचपाक 3 दीस लागताले. जोनस शारांत भितर सरलो आनी थंय 1 दीसभर चलत गेलो. तेन्ना ह्या उतरांनी ताणें साद घालो. 40 दीस उरल्यात आनी निनिवेचो भस्म जातलो. निनिवेच्या लोकान देवाचेर बावार दवरलो. तांणी एक उपास परगोट केलो आनी गिरेस्तांनी तशेंच गरिबांनी गोंदान आंग पांगुरलें. ही खबर निनिवेच्या राजाक पावली. तो आपल्या शिवासनावेलो देंवलो आनी आपली आंगवस्त्रां काडून ताणें गोंदान आंग पांगुरलें आनी तो गोबराचेर वचून बसलो. तेन्ना राजाच्या आनी ताच्या मंत्र्याच्या हुकुमाखे निनिवेंत ही फर्मावणी परगोट केली. मनशां आनी जनवरां, गोरवां आनी शेळयो कांयच चाखची नात, कितेंच खावची नात आनी उदक पिवची नात. सगल्यांनी गोंदान आंग पांगुरचें आनी व्हडल्यान देवाक उलो मारचो. जण एकल्यान आपलें वायट जिवीत सोडून दिवचें आनी आपली नोस्तीं कर्तुबां सांडचीं. असो देव घडयेक आपलें मन बदलतलो आनी आमकां बक्षितलो आनी आपलो जळटो राग थंड करून आमचो भस्म जावंक दिवचो ना. हो लोक कितले जतनायेन आपलें वायट जिवीत सोडून दिवंक लागलो हें देवान पळयलें आनी तांकां कास्त लायतलो म्हूण ताणें धमकावणी दिल्ली. ती देवान तांची दया करून पयस केली. देवाचें उतर हें. आमचो जबाब जावन दी. चिड्डलोल्या काळजाक केन्नाच तूं फाट वळनाय. सगलीं म्हणया, चिड्डलोल्या काळजाक केन्नाच तूं फाट वळनाय. काकलुतसारा देवा, काकलूट करून दाखय. भोव कोनवाळ्या देवा, गुन्यांव पुसून उडय. पातकाचें कोत धुवन म्हाका नितळ तूं कर. रेबांतलो खाड म्हाका निर्मळ करून दवर. जबाब, चिड्डलोल्या काळजाक केन्नाच तूं फाट वळनाय. निर्मळ कालीज रचून घाल तूं हड्ड्यांत म्हज्या. तीर मन घडून देवा, परतून तूं दी म्हाका. तुजें करचो म्हाका तूं भायर घालूं नाका. तुजो पवित्रात्मो सैबा काडूं नाका. जबाब, चिड्डलोल्या काळजाक केन्नाच तूं फाट वळनाय. यत्नांत म्हज्या तुका कसलोच आनंद मेळना. होमूय भेटोवन दिल्यार तुका संतोश भोगना. एक योद्न तुका मानता. कोणती बरीत काळीज, चिड्डलोल्या काळजाक केन्नाच तूं फाट वळनाय. जबाब, चिड्डलोल्या काळजाक केन्नाच तूं फाट वळनाय. उद्गाराक उबी रावया. आतां तरी म्हणटाय सर्वेस्परा, सगल्या काळजांतावन म्हजेशी परतून येयात, कित्याक हांव सगलोच बोलो आनी काकुटसार. सर्वेस्पर तुमचे सभे आसूं. लुका परमणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. लोकांची उर्बो जेजू भोंवतणी वाडत वेताली तेन्ना ताणें तांकां म्हणलें, ही खरेंच नोश्टी पिटका. ती एक खुणा मागता, पूण जोनसाच्या खुणे बगर दुसरी खुणा तिका मेळची ना. निनिवेच्या लोकान जोनस एक खुणा जावन गेलो. तसोच मनशाचो पूत हे पिडकेक एक खुणा जातलो. दोखणीची राणी सट्टेच्या दिसा हे पिडके बरोबर उठ्ठेली आनी तिचेर कास्तीचे फर्मण मारतली, कित्याक ती प्रितुमेचे शिमांतान
सोलोमाची जानवाय आयकूंक आयली, पूण पळयात सोलोमा परस व्हडलो एकलो हांगा आसा. निनिवेचो लोक जोडटेचे दिसा येपिटके बरोबर उठ्ठलो आनी तिचेर खास्तीचे फर्मोण मारतलो, कित्याक जोनसाचो उपदेश आयकून तांणी प्राचीत केले. पूण पळयात जोनसा परस व्हडलो कोण एकलो हांगा आसा. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान हे Wakani tuka Krista. प्रितीच्या भणी भावनो, सिन्सियर हे उतर इंग्लीश भाशेन सोत हाका सोर करूं येता, पूण हे सिन्सियर हे उतर ग्रीक भाशेन सिन्सेरे दोन उतरांनी ते जोडलां. सीन म्हणल्यार विदाउट आनी सेरे म्हणल्यार वॅक्स. म्हणटोच वॅक्स म्हणल्यार मेण नासतना. आनी जे स्टॅच्यूज आहा तो लाकडाचे कितें वस्तू आहा पळय ते जेन्ना ते मोडटा ते सारकें करपाक मेण लायताले, वॅक्स. आनी सरळ वस्त जाल्यार जरी तो ते वतान दवरीत जाल्यार वतान दवरून पळयताली, ताची तपासणी करताली. हे वॅक्स थंयसर आहा तो जाल्यार मेल्ट जाताले आनी तो स्टॅच्यू तो सारको ना जाल्यार तो पट्टून मोडटालो. म्हणटो हे वॅक्स उजार करताले स्टॅच्यू रिपेर करूंक. कितें वायट आसा, कितें सारकें ना तें रिपेर करपाक. आमच्या जिवितांत वो प्राचीन काळांत आमचे पातक वा आमचे वायट संवयो ह्यो रिपेर करूंक हो प्राचीन काळ जावन आसा. एक सोयेक एक फावटी खूंय एक भाग्यवंत मनीस आपणाच्या विद्यार्थ्यांक वा स्टुडंट्सांक शिकयतालो आनी शिकयता पळय तेन्ना कोण दारार मारले. कोणान दारार मारले ताणें पळयलें न्ही दारार पळय तेन्ना एक मनीस आपणाचे गाडो घेवन थंयसर आयिल्लो जायत्यो वस्तू घेवन. आनी तो तांकां विचारता कितें रिपेर करपाचें आसा, जावं तुमचे मेजां वो कोदेली कितें रिपेर करपाची आसात. तेन्ना रोखडेंच भुरग्यांनी ना म्हणलें, कित्याक भुरग्यांचें लक्ष आसलेलें हो बरो मनीस कितें शिकयता पळय ताचेर. रोखडेंच ना म्हणलें आनी तो मनीस आपणाचो गाडो घेवन तो गेलो. पळय तेन्ना ह्या बऱ्या मनशान ह्या गुरून तांच्या टिचरीन मिस्त्रीन ताका भुरग्यांक म्हणलें, पळय जायते फावटी आमच्या जिवितांत कितें ना कितें आसता जें कितें आमी सारकें करपाक आमकां सोयेक मेळटा. कोदेली मेजां न्हय पूण आमच्या जिवितांत जें कितें वांकडे आसा तें सारकें करूंक. प्रितीच्या भणी भावनो, ह्या प्राचीन काळांत एक सोयेक आमकां आमचें जिवीत थाऱ्यार घालूंक. पयल्या वाचपान निनिवेच्या लोकांक जोनस प्रवादी एक कुणाक कसो जावन गेलो. मन बदलपाक ताणें प्रवचन केलें. निनिवेच्या लोकांन ताचें प्रवचन आयकलें आनी आपणाचें जिवीत बदललें. आनी हाका लागून जें कितें वायट तांचेर येवपाचें आसलें तें येवंक ना. आयच्या शिवर्तमानान जेजू ताचीच कुणां कशी आमच्या दोळ्या मुखार दवरता. जेजू देवाचो पूत आपणाच्या कश्ट मना वरवीं ताणें आमकां पातकांतलीं सोडयल्यात. पूण मनीस म्हणटच आमी पातकांत बोगोर पडटा. ही पातकाची आमच्या जिवितांत तपासणी करूंक, पातक सोडूंक जेजूची वचूंक आयज आमकां एक उलो. हो उलो आमच्या काळजांत मनांत रिगून एक बरें कुमसार करून जेजूची परतून वचूंक जेजूची कृपा आनी भोळ ह्या मिसाच्या बलिदानांत मागुया. आमेन. Tuja
चिकाचा माता तुझ्या मोगात माझ्या बहिणी भावानो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर परिरात देवापाक मानता तसलें जावं म्हणून मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या नक्की पयस शुभेच्छा हाताळपाक सरेस्पर मानून घेवं. सरेस्पर आमच्या बापा, तुजे मोहिमेक समर्पूंक तुवें आमकां दिलां तें देणी आमी तुका भेटयता. सासणाच्या जिविताचें वखद ती आमकां सामच्याक पयत आत्म्याचे शक्तीन ती बदल आनी जेजूचें मांस आनी रगत जायशें कर. आमी मागता त्याचे तुजे पुता जेजूचे नांवेन. सरेस्पर तुमचे सवे आसूं, आमची काल उबारुया. सरेस्पराक आमच्या देवाक दिन वाचुया. सरेस्परा पवित्र बापा, सर पदवीदार आनी शासनाच्या देवा, सर कालेनी सोदताय आमी तुका दिन वाचूंक पावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. आमचे कुडीक आमी दणवण दितना अगुणाचें तूं बळ मोडटाय. आमची मनां उंच बांदताय, वेगवेगळे शगूण वाडयताय आनी क्रिस्त आमच्या सुम्यावर वेस आसनाचें इनाम आमकां दिताय. त्याच जेजू उदेशी देवदूत आनी सर्गीचो सगलो दलबार तुजी तर महिमा वाकाणटा. ताचे संगाती आमचे ताले मेलून आनंदान आमी तुजी स्तुती गायता. Sorbesporaci navieta yeta dagasoy o sorgi dagasoy. बापा, खरोच तूं पवितून सगल्या पवितपणाची सोर तुझ्या पवित आत्म्याक धाडून ही देणी पवित करून आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची खूड आनी रगत आपलेच कोशेन कोश मरण सोसूंक वेच्या आदी ताणें उणो घेतलो. तुका दिन वाचून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणले, हो तुमी समेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची. तेच परेन जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणले, तुमी समेस घेयात आनी पियात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत, पातकाचे भक्षणे मेलच्याक तुमचे पासत आनी समेस मनशा पासत ते वारुतेले. हें म्हज्या उगडासाक करात. Taco good porgotuja. Sonia Jesu amirondo kata Anika sitwe pieta Title poti tu mój bawaneso Ami tuje morom porgota.
बापा जीच्या मनाचो आनी पुनर्जन्मपणाचो आमी भोक्तीपणी उगडास कोत्ता आनी हो जिविताचो आनी सडणीची काल सुख समर्पिता तुजे मुखार येवकांची सेवा करूंक आमकां फाव केले देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतेले आमा समेस्तांक पयत आत्म्या वरवीं एकठांय करून म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सोरेस्परा की प्रितुमीचे विस्तारलेचे पयचो बेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागेवन बापा फिलिप नेरी आमच्या गोंली बापा आनी सगळ्या यादनिकी वर्गां बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय पुनून जेवणपणाचो भरोसो धरून मेल्यान ते आमच्या भाव भयणीची काकूट कर तांकां आमच्या इश्टागोतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजे पोरसोलीत मुखार मोल पळोवंक फाव कर आमा समेस्तांची दया करून आमी मागता अंकवार मारी देवाची माई सांगाती बागेवन तुझे तुजे पोती सांगाती बागेवन तो दुता बागेवन तुझे वास आनी सोरकांनी तुका मानवल्यान ते सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखार आमकां वांटो दी ताचे सांगाताची महिमा गावंक आमकां फाव कर जेजू क्रिस्ता तुजे पुता वरवीं त्यात जेजू वरवीं त्यात जेजू सांगाता त्यात जेजू ताय पयत आत्म्याच्या एकपणान सोर पयदार बापा सोरोन दोनांनी वैभव तुका सासणाच्या ससनांक आमेन. आमच्या सुरुंदराची याज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थन धीर घेवन म्हणुया आमचे बाप्पा स्वर्गीच्या तुझें नांव पवित्र जावं तुझें राज आमकां येवं तुजी कशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपट्टो गिरायज आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशीच आमची पातकां घस आनी आमकां तायनीन पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार सोरेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सोस्काय आमकां दी सोनीच्या सुखाक आनी आमच्या सुरुंदरा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक भरोशावन उतरेकता तर आमकां तुजे उदार काकुतीन सोर पातकांतली सुटय आनी सोर आकांतांतली वाटाय कित्याक राजवटी पदवी आनी महिमा तुजी सासणाच्या सासना सोमिया जेजू क्रिस्ता तुमच्या दुतांक म्हणले तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचे न्हय म्हणजे पयचो बेच्या बाट ताचे दिश्काल आनी जी गोशे परमणे तिका शांती दी आनी तूं सगळ्या एकवटान सांबाळ सो जी येता निरास हो चलयता सासणाच्या ससनाक सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सव्य आसूं तुमचे सव्य आसूं एकामेकाक मोगान शांती दिवया. देवाचे संसाराचे पाप काढलेले आमची काकूट कर देवाची शेली संसाराचे पाप काढलेले आमची काकूट कर देवाची शेली संसाराचे पाप काढलेले आमकां शांती दी. हीच ती देवाची शेली संसाराचे पाप काडटा ती शेलेच्या जेवणाका पयल्यान ती आमी सगळीं सुभागी सोमिया तुवें म्हजे भितरांचे म्हाका पावना म्हणजे एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. Catololo, roca
प्रार्थूया. देवा काकुत्सार बापा, या देवीक गुठा वरवीं आमच्यो संवसारी वंठावण्यो धमावंक आनी सोरीच्या वस्तूंचो मोग करूंक आमकां आदार दी. आमी मागता जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. सळिस्पोत तुमचे सव्य आसूं तुमचे सव्य आसूं. आनी सर्वपदिदात देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचुयात क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे बरोबकार